केंद्र सरकारान 500 आणि हजारांच्या नोटीचेर बंदी घाल्ल्यान बिरेस्तारा सावन राज्यांतल्यो बँको जनतेच्या सेवे खातीर उक्त्यो आसतल्यो। स्थिती लक्षांत घेवन सरकारी यंत्रणा उक्ती दवरपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा। मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी बुधवारा राती ह्या विशीं बँक अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी आनी पुलीस अधिकारी हांचे कडेन घेतिल्ल्या संयुक्त बसके उपरांत हो निर्णय घेतला। आरडेक्स खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदींच्या नेतृत्वा सकल 500 आणि 1000 रुपयाच्या नोटीचे जे डिमॉनिटायज जे केले ताच्या संदर्भान आम्ही थोड्या वेळा पयलीं बँकांच्या सगळ्या मॅनेजर्सांक, डिविजनल ऑफिसर्स जे आसात हांकां सगळ्यांक आपयल्ले, नॅशनलायज बँक, मागीर लोकल कोऑपरेटिव्ह बँक्स आणि इवन प्रायवेट बँक्स, आणि ताणें फाल्यां खातीर कितें तयारी केल्या हाची माहिती घेतली। वी वेर इन कॉन्स्टंट टच विथ केंद्र सरकार आणि एकूण ही गजाल करपा खातीर 3 जी कारणां आसात: करप्शन, मागीर काळो पयसो आणि एंटी सोशल टेररिझम, एंटी नॅशनल, ह्या 3 प्रमुख गोष्टी खातीर हो निर्णय शासनान घेतला। आयचो दीस थोडी पॅनिकी जाली, फाल्यांच्यान सगळी नॉर्मलसी जावंक जाय हाचो प्रयत्न सरकारचो आसा। आज आमच्या पुलीस खात्यान जे ॲडमिनिस्ट्रेशन आसा ह्या ॲडमिनिस्ट्रेशनानूय फाल्यां खातीर तयारी केल्ली आसात। कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, मामलतदार हे ऑफिसर्स इनवॉल्व करून, तशेंच पुलीस खात्यान सगळी कडेन, कारण फाल्यांच्यान पयशांची उपलब्धता बँकांनी जातली आणि त्यामुळे पॅनिकी जावची न्हय, खंय आजनेरी जावची न्हय।